पत्रकारिता आणि आताची पत्रकारिता यातून जमीन आसमानाचा फरक आसा. पयलीं गोष्टी किंवा दैनंदिन जीवनात घडिल्ल्यो घडामोडी ह्यो सोदून काडच्यो पडटाल्यो. पूण आतां व्हॉट्सॲप आयिल्ल्या कारणान ते इजी जाल्लें आसा. म्हणजे जी गोष्ट प्रामाणीकपणे उलोवपाचें, जी गोष्ट खंयच्याय गांवांत घडटा ती 5 मिनटांत पत्रकारा कडेनूच न्हय तर सबंदां भारतांत वचूं शकता अशी स्थिती आनी परिस्थिती निर्माण जाल्या. तर ह्या परिस्थितीत पत्रकारिता कशी करची हेंय एक मोठें दबाज्याचें काम आसा अशें म्हाका दिसता. कायदो हो आसाच, कायदो सुवेवस्था स्थापन करपा खातीर आसा. आमचे कडेन कायदे आसा, पण कायद्याचेच म्हाका दिसता जेन्ना आमी स्वाभिमान म्हणटा आनी जेन्ना आमकां इतली स्वातंत्र्यताय मेळ्ळ्या, ती स्वातंत्र्यताय आमी घेता आसतना आमच्यो जबाबदारी आमकां वळखूंक जाय. जेन्ना आमी जबाबदारी वळखता तेन्ना आमी स्वातंत्र्य पूर्णपणे ताजी भोग घेवपाक शकता. 3 वर्सां पयलीं पत्रकार संघ स्थापन केल्लो, जेणे करून आमचे पत्रकार भाव जे आसा वृत्तपत्रांनी काम करता तांकां एक व्यासपीठ मेळचें, सगळ्यांची विचारांची देवाण घेवाण जावची. कितें जर प्रॉब्लम आसा एकामेकाक जाल्यार तेजेर विचार जावचो आनी तेजेर कितें तरी आमी सोल्युशन काडपाक मेळचें आमकां, म्हणून आमी हो पत्रकार संघ स्थापन केल्लो. समाजान जे कितें थोड्यो म्हणजे गरीब भुरगीं आसा, गरजू भुरगीं आसा तेंच्या खातीर आमी कितें करपाक शकता जाल्यार आमी पत्रकारां खातीर कितें योजना आसा सरकारच्यो त्यो आमी आमच्या पत्रकार भावांक दिवपाचो यत्न करतले.